मोगाळ 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांनो, परत तुमकां या 3ऱ्या क्लासीक हांव स्वागत करता। तुम्ही सगळी बऱ्या भलायकेंत हांव आसा म्हणून पात येता। तरी क्लास आराम करच्या फुडें खंयसर तुम्ही आसात थंयसर तुम्ही उबे रावा, दोळे तुमचे दंपा, मागण्याद्वारे ही क्लास आमी आरंभ करूया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन। मोगाळा जेसू, आयचो वो नवो दीस तुवें आमकां फोव केलाय, नवी घडी तुवें आमकां दिल्याय आनी आयच्या दिसा हे क्रिस्ती शिक्षण शिकोवंक हे भाग तुवें आमकां फोव केलाय। येदोळ मनासर तुवें आमकां राखून सांबाळून व्हेलाय, ह्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता। आयच्या दिसा संवसाराच्या रचने विशयेंत आमी शिकोवंक वता आसतना, ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना तुवें रचयल्ल्यो सर संगती आसात, त्यो संगती बरे उपयोग करून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां तुजो आदार लाभय। मरिये आमचे माये, काळनासतना तुजी विनवणी सदांच आमचेर आसूं दी। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन। तर 3रो पाठ आराम करच्या फुडें भुरग्यांनो, तुमचे लागीं थंयसर टेक्स्ट बूक आसा म्हणून हांव पात येता। सांगाताच एक पेपर आनी एक पेन कान घेया, खंयच्यो संगती तुमकां गरजेच्यो म्हूण बगतात त्यो तुमी बरया। 3रो पाठ जावन आसा देव संवसाराचो रचणार। आमी रियेकली ह्या सोबीत संवसारांत जियेता आनी देवान वो सोबीत संवसार रचला। वो संवसार म्हणटा आसतना थंयसर दिसत्यो वस्तू आनी ना दिसत्यो वस्तू म्हण आसात, आनी ह्यो दोनी रितींच्यो वस्तू देवान रचुल्ल्यो। दिसत्यो वस्तू म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक त्यो दिसतात, दाखल्याक सांगचें तर मनीस, मनशाती इत्यादी। ना दिसत्यो वस्तू म्हळ्यार त्यो वस्तू आमच्या दोळ्यांक दिसनात, पूण देवान त्यो रचल्यात। दाखलो तुमी संगीत गी भुरग्यांनो, दाखलो आमी दिवचें तर वारें। वारें आमकां दिसना, पूण देवान रचलां। जर तर वारें नातलें तर हांगा उलोवंक शकना आनी सांगाताच तुमी थंयसर व्हिडिओ पळोवंक शकनात। आमकां हर एका घडये वारें भोव गरजेचें। देवान वो सोबीत संवसार कांयच नातल्यांतलो रचलो। वो संवसार आमी भोवोन मुग्ध येतगी ना, ह्या संवसारांतले थोडे गांव मात्र आमी पळोवं येत आनी हो सगळो संवसार आमी भोवोन मुग्धोवंक खंडीत जायना। तर देवान रचल्या ह्या संवसारा वयर थोडो अध्ययन, थोडो नियाळ आयच्या दिसा आमी करया। आमकां कळीत आसा देवान 7 दिसांनी वो सोबीत संवसार रचलो, म्हणजे देवान 6 दिसांनी संवसार रचलो, पूण 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो। तर देवान ह्या 6 दिसांनी संवसार रचल्या विशयंत आनी खंयच्यो बऱ्यो वस्तू खंयच्या दिसा रचल्यो त्या विशयंत मोठो विवार तुमकां हांव दितां। पयल्या दिसा देवान आरंभाक आकाश वा मळाब वा स्काय कितें आमी म्हणटा इंग्लिशांत आनी पृथ्वी रचली। ती निराकार आनी रिती जावन आसली। सागोराचेर फुल्ल सगळ्यांनी काळोख बरोवन गेल्लो। देवान म्हळें उसवाड जावं आनी उसवाड जालो, आनी देवान वो उसवाड काळोखांतावन विंगड केलो आनी उसवाडाक दीस म्हूण नांव दिलें आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें। आमकां कळीत आसा दीस म्हणटा आसतना हर एका कडेन उसवाड आनी काळोख म्हणटा आसतना हर एका कडेन रात। काळोख म्हणटा आसतना हर एका कडेन थंयसर आमी रात म्हणून आपयता। दुसऱ्या दिसाक आमी येवचें तर देव थंयसर सांगता उदकाक 2 वांटे जावं आनी उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन तें विंगड जावं आनी अंतराळा वयल्या उदकाक देव थंयसर आकाश म्हणून नांव दिता। 3ऱ्या दिसा आमी आयल्यां तर देव म्हणटा आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमो जावं आनी सांगाताच थंयसर सुकी धर्न दिसो। तशेंच जालें, आकाशा पंदलें उदक पुरा एका कुशीन थंयसर जमो जाता
आनी ताका आमी दर्यो म्हणून आपयता. आमी एकल्यांनी दर्यो पळयला. दर्यो एका कुशीन आसा तें सगळें उदक सांगाता आसा आनी एका कुशीन देवान पृथ्वी ती सुकी भुमी थंयसर रचली. आनी सांगातास देव थंयसर सांगता ही असली सुकी धरणी वा ती भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं आनी सर तरांची रूख आनी झाडां थंयसर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जाता सर तरांची रूख आनी झाडां थंयसर उत्पन्न जातात. आनी चवथ्या दिसा येता आसतना दिसा तावन रात वेगळी करच्या खातीर आकाशाचेर दिवे जाव म्हणून देव म्हणटा. आनी तशेंच देवान थंयसर 2 व्हड दिवे रचले. भुरग्यांक तुमकां कळीत आसात की ते 2 व्हड दिवे कसले म्हणून. आमकां कळीत आसा एक सूर्यो आनी एक चंद्र. सूर्यो दीस चलोवंक आनी चंद्र रात चलोवंक. आमकां कळीत आसा सुर्याच्या की कितले की पयस आमी आसा पूण आमकां तसो उसवाड मेळटा, आमकां दग जाता, तसो प्रभाव आमी भोगता. सुर्याच्या सरशीन वचून रावंक आमकां सकत ना, आमी करपोन येता. तर आमी चिंतया तो सूर्यो रचल्लो देव कितलो सत्यवंत जायत, कितलो पावरफुल तो जायत. आनी चंद्र कितें आमी म्हणटा दिसाक तो सुर्यातावन उसवाड घेता आनी रातीक तो उसवाड तो प्रकाशता आनी चंद्र आमकां रातीक थोडो उसवाड दिता. आनी सांगातास देवान नखेत्रांय थंयसर रचलीं. जायतीं नखेत्रां मळबार आमी रातीचें पळयता. आमकां कळीत ना कितलीं नखेत्रां आसात म्हणून. अजुनी सायंटिस्ट सयत विज्ञानी सयत नखेत्रां कितलीं आसात म्हणून काउंट करूंक सोकोवनात. 5व्या दिसा आमी आयल्या तर स रितींची सुकणीं आनी प्राणियां थंयसर देव रचता आनी तांकां सांगता वाडा आनी सडा म्हणलें बेसांव थंयसर त्या प्राणियांक तो दिता. बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय म्हणलें बेसांव थंयसर तांकां तो दिता. आनी 6व्या दिसा येता आसतना 6वो दीस भोव गरजेचो. देव थंयसर म्हणटा सगळें आसा पूण हाचेर अधिकार चलोवचो कोणें. देखून देव म्हणटा आमच्याच सरक्या आनी सुरोपायाचो मनशाक आमी रचुया. आमी एकल्यांनी उडास दवरिचय देवाच्याच सरक्याचो आनी सुरोपायाचो जावन आमकां रचला. आनी देवान आमकां कळीत आसा ह्या संवसाराचेर आमकां अधिकार दिला. उडास आमी दवरया आमी देवाच्या दृश्टेंत भोव मोलादीक. देवाच्या दृश्टेंत आमच्या परी दुसरें कोणूच थंयसर नात. जवळीं भुरगीं जाल्यार थंयसर थोडो थापावात तांकां आसता. एका उतरान सांगचें तर देवान ताच्या सरक्या आनी स्वरुपायाची जावन रचल्यांत आसता आमी मोलादीक जावन आसा आसतना संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या बरीच आनी एकलो आमकां पळोवंक मेळना. तितले भोव मोलादीक आमी. देवान ताच्या विशिश्ट सक्तेन पदवेन आमकां ताणें रचलां आनी आमकां सरितीची बरी भलायकी ताणें दिल्या. एक देवाचें आमकां धर्मार्थ देणे म्हूण आमी सांगयेत. चिंतया जर तर आमचो आत फ्रॅक्चर जालो आमी दाक्तेरा कडेन वेता आनी थोड्या तेंपा उपरांत आमचो आत सरको जाता पूण तो दाक्तेर देवान रचल्या बरी तो आत सरको करूंक शकना. त्या आतांत उपरांत जाल्यार आमचे थंय ऊन आसता जावं पुरो झाडाय उखलतना आमकां तो आत दुखता वा आमकां चड बळ घालूंक आमकां कस जातात. देखून देवान रचल्या बरी कोणूच कसल्योच वस्तू रचोवंक शकनात म्हणलो ते एक दृढ चिंताप आमच्या मतींत आसूं दी. इतलें मात न्ही आसतना देव थंयसर मनशाक आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा. दर्यांच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर तुमचो आनी पृथ्वीर जियेतल्या सोमेस्तांचेर आनी सर्व मनजातींचेर तुमचो अधिकार चलया. आनी देव म्हणटा थंयसर मनशांक हे संवसारांत आसलें तें खान पिवान वा कितें तुमकां हांवें दिलां सर जिन्सांची फळां ती तुमी तुमच्या कानाक उपयोग करा. आनी 7व्या दिसा देव विशेव घेता भोव गरजेचें. जुदेवांक साबताचो दीस
विशेवाचो दीस म्हूण आसा आनी आमी पळोवंक गेल्यार आमकां हो आयताराचो दीस पवित्र दीस देखून आमी आयतारा विशेव घेवचो गे आयतारा आमी भुरग्यांनी शिकोवंक नजो गे आमचे होमवर्क आमी करूंक नजो गे कसलेंच काम आमी करूंक नजो गे ना करियेत पूण देवाक आमी त्या दिसा त्या पवित्र दिसा कितें आमी दिवंक आसा पयलो स्थान जावं पुरो आयताराचे मिसाक वेचें दोतोनीक वेचें दोतोन आयकोवची तें करन उपरांत आमचो वावर आमी करियेत देव ताका ना म्हूण सांगना जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना थोड्यांतावन आमी आयकलां वा आमी म्हणचें जावन आसा हो संवसार पाड हो संवसार खोटो हो संवसार बरो न्हय उडास आमी दवरया देवान हो संवसार रचला आनी देवाक तो बरो दिसला देखून आमी तो संवसार खोटो म्हणूंक जायना आनी देवान रचलो तो संवसार आमकां बरो दिसाजेस जर तर एक काळो कुलींग ग्लास हांव दवरतां तवळ सगळीं थंयसर आसलीं म्हाका काळीं दिसतात हांवें म्हणूंक जायना ती मनशांक काळी म्हणून कित्याक हांवें पळोवचें ते दृश्टीकोन तो कुलींग ग्लास काळो आसा जर तर हांव उपरांत म्हजो ग्लास चेंज करता ती मनशां म्हाका सारकीं दिसतात देखून ह्या संवसारांत जर हांवूच वायट जिणेंत हांव जियेता हांवूच वायटांत हांव जियेता तवळ सगळीं म्हाका वायट दिसतात हांव बरो जाल्यार संवसार बरो खंय आमी बऱ्या जिणेंत आमी जियेवया बरी साल समकोन आमचे थंय आसूं दी बरें चिंताप बरो मनोभाव आमचे थंय आसूं दी तवळ सगळीं आमकां आनी हो सोबीत संवसार आमकां बरो दिसतलो देव ह्या संवसाराचो रचणार मात्र गे देवान हो संवसार सोबीत संवसार रचून सोडून सोडला गे आजुनी देव ह्या संवसारार काम करना गे आजुनी देव ह्या संवसारी काम करनासा ताची महिमा तो दाखोवन आसा देव केवळ रचणार मात्र न्ही देव सांबाळणार जावन हो संवसार हो सोबीत संवसार चलोवन आसा संवसार नाश करचो न्हय आनी संवसारांत आसलें हर सांबाळूंक देव आमकां आपोवणें दिता संवसाराचो नाश करूंक आमकां अधिकार ना वा संवसारांत आसलेल्या कसल्याच वस्तूंचो जिवींचो आमकां नाश करूंक अधिकार ना दाखल्याक रूख जायते फावटी आमी रूख कातरता आमच्या स्वार्थाक आनी ह्या वरवीं हो संवसार आमी पाठ करता देवान रचल्ल्यो वस्तू आमकां रचूंक जातात गे ना एक जिवें फूल सयत आमकां रचूंक आमकां साध्य ना तर ती देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया आनी निमाणें हो पाठ आखेर करच्या फुडें थंयसर भुरग्यांनो तुमकां सवालां दिल्यात त्या सवालांक जापी तुमी बरया आनी उपरांत एक चार्ट पेपर करून की तुमकां हांव आपोवणें दिता हेतूळच तुमी 3 चार्ट पेपरां केल्यांत हें 4थें चार्ट पेपर जावन आसतलें ह्या चार्ट पेपरांत एका कुशीन पुरा दीस तुमी बरया पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस आनी एका कुशीन त्या दिसा देवान कितें रचलें आकाश आनी पृथ्वी मनीस सागोर जिवी सुकणी कितें पुरा रचलें त्या दिसा देवान तें तुमी बरया आनी साध्य जाता जाल्यार तुमकां थंयसर ती पिक्चरां मेळटा जाल्यार ती पिंतुरां मेळटात जाल्यार ती पिंतुरांय तुमी थंयसर अंटिसया आनी आखेर करच्या फुडें ह्या सोबीत संवसारा विशयांत एक भोव अपुर्बायेचें कंतार आसा तें कंतार तुमकां हर एकल्यांक शिकोवंक हांव आपोवणें दितां गायता काळीस मोचे ये सोमिया हें कंतार आमकां कळीत आसा हें कंतार तुमकां हर एकल्यांक हांव शिकोवंक आपोवणें दिता आसतना भुरग्यांनो तुमकां सर बरें मागता देव बरें करूं